Multiple choice question for class 10 from the unit pair of linear equations. So here question given, if 15x plus 12y equal to 57 and 12x plus 15y equal to 51, then x plus y is. Okay, so हांगासर तुम्ही फर्स्ट दोनों इक्वेशन्स फर्स्ट बरोवन काढात. So 15x plus 12y equal to 57, 12x plus 15y equal to 51. So likewise तुम्ही एलिमिनेशनान जसे सोल्यूशन फाइंड करता x आणि y तसे सुद्धा करूंक शकता, पण एक तुमका डायरेक्ट मेथड दाखयता. सो हांगासर फर्स्ट दोन इक्वेशन आसा पळय त्यो प्लस कराच. ओके, सो 15x plus 12x. सो हांगासर साइन काय ना म्हणजे आमी कितें घेतले प्लस. सो 15x plus 12x हाउ मच 27x. सेम वे प्लस 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 12 plus 15y 27y. सेम वे साइन काय ना म्हटल्यार प्लस प्लस प्लस. सो हेची टोटल कितली येतली 108. आता तीनूय टर्म्स हांगासर पळयात, एक्स वेरिएबल, वाय वेरिएबल आणि यो कॉन्स्टंट. सो आमकां जाय एक्स प्लस वाय. सो हांगासर आमी एक्स वेरिएबला कडेन आणि वाय वेरिएबला कडेन जो नंबर आसा त्या नंबरान आमी 3 टर्म्साक डिवाइड करतले. सो हेंका तीनूय टर्म्स डिवाइड बाय कितें करतले 27. सो कॅन्सल केले. सो हांगासर 27 4 जा. सो आन्सर कितें येयलो एक्स प्लस वाय इक्वल टू 4. सो एक्स प्लस वाय तुमचो ऑप्शन कितें येयलो सी ऑप्शन 4. आता सपोज जर क्वेश्चनान तुमकां सांगले एक्स मायनस वाय फाइंड करात, जर आमी हांगासर प्लस केले जाल्यार आमकां प्लसान आन्सर येयले. सपोज आता एक्स मायनस वाय सांगला, सो त्या टायमार तुमी कितें करतले, जशें एलिमिनेशन पळय कॉमन टर्म करपाक आमी कितें करता सायनी चेंज करता ऑफ द सेकंड इक्वेशन. सेम वे हांगासर साइन काय ना म्हणजे प्लस. सो तेंचे सेकंड इक्वेशन जे आसा तेचे सायनी चेंज करा. प्लसाची कितें जातली मायनस, प्लसाची मायनस आणि हेजी प्लसाची कितें जातली मायनस. सो प्लस मायनस कितलो येयलो आन्सर 3x प्लस मायनस कितलो येयलो 3y ग्रेटर नंबर साइन मायनस 3y आणि हांगासर 6. सो तुमकां सांगला तशें एक्स आणि वाया कडेन जो कितें टर्म्स आसा तेतून जो कोइफिशियंट आहा तेतून डिवाइड करप. सो हांगासर कॅन्सल जावन तुमकां आन्सर कितें येयलो एक्स मायनस वाय इक्वल टू कितलो 2. सो एक्स मायनस वाय दिलो जाल्यार आन्सर तुमचो कितें आसतलो 2 आसतलो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आसा तो तुमकां ह्या जस्ट नाव जी डिसेंबर प्रिलिम एग्जाम जाल्ली 2025 तेतून येयल्लो फॉर द लेवल 2. सो सॉल्व कराच आणि आन्सर तुमचे सेंड करा इन द कमेंट बॉक्स. आणि प्लीज व्हिडिओ लाईक झाला जाल्यार लाईक आणि शेअर कराच. थँक्यू. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन फॉर क्लास